25 सप्टेंबराक 2023 आमी एक अशें सरप्राईज विजीट हांगा केल्लें. हें जातकर हांवें चीफ सेक्रेटरीक 26 तारखेक लेटर बरयलें, 27 तारखेक लेटर बरयलें आनी 15 दीस सरकाराक नोटीस दिली की हें हॉस्पिटल फुल्ली फंक्शनल करा म्हणून. सो आतां हें जर तुमी करना जाल्यार वी विल बी फोर्स टू गो टू द कोर्ट. खूब जाणांनी इन्क्लुडींग द मिडिया आमची फकाणां केली केन्ना वता कोर्टान केन्ना वता. 16 ऑक्टोबराक हांवें तांकां परतो एक रिमायंडर दिलो की तुमी जर हें करना जाल्यार आमी कोर्टान वतले म्हणून. मागीर फायनली 1 डिसेंबर वी हॅव फायल्ड द PIL. ताजें हियरींग 12 डिसेंबराक पयलें जालें आनी 14 फेब्रुवारीक 4 हियरिंगां जावन एक क्लियर ऑर्डर आमचे फावराद बॉम्बे बेंच ऑफ द गोवा बेंच ऑफ द बॉम्बे हायकोर्ट हांणी आमकां दिल्ली आहा. हे ऑर्डरीन तांणी आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन which is right to health. It is the right of every Indian citizen to have the best of health facilities. ह्यो फॅसिलिटीज सरकारान दिवपाचे सरकाराची कायदो जाता, सरकाराचें कर्तव्य जाता. हें सायट केल्लें आहा आनी तांणी सांगलां की द हॉस्पिटल शूड बी फुल्ली फंक्शनल. हातूंत कोड ऑफ कंडक्ट येतलो आनी कितें येतलें ही तुमकां एक्सक्यूज दिवपाक मेळचें ना. आनी तांणी कॉम्प्लायन्स बाय 20th एप्रील फायल करूंक जाय आनी 30th एप्रील म्हळ्यार गोवा स्टेटहूड डे, 30th मे गोवा स्टेटहूड डे मेरेन हें हॉस्पिटल कंप्लीट जावंक जाय. आनी हें जर जायना जाल्यार वी वील हॅव टू मूव ऑन कंटेम्प्ट अगेन्स्ट द गव्हर्मेंट अगेन. सो ताजे पयलीं आतां 26 सप्टेंबर टू आज मेरेन कितें बदल जाल्या तुमकां खबर आहा. कित्याक तेन्नाय तुमी आमचे बरोबर हांगा आयिल्ले तेन्ना हें ICU लॉक घातलें. आतांय तें ICU लॉक आसा. दोतोराचे प्रमाणे ताचे कडेन सगळ्यो फॅसिलिटी आसा, तांचे कडेन ना ते फक्त दोतोर. म्हळ्यार रिक्रुटमेंट इज अ इशू. आतां तांणी हें केल्लो आहा, एनावन्समेंट केल्लो आसा आनी एडवर्टिजमेंट रिलीज केला टू रिक्रूट पीपल. थंय आमी स्थानीक मनशाक लँड लुजरांक पयलो फायदो जावंक जाय हो म्हजो डिमांड आहा आनी आय वील फॉलो अप ऑन दीस. पूण ताजे इन एडिशन टू दॅट आतां आमकां कळ्ळें की MRI हांगा ना, आमकां कळ्ळें की CT स्कॅन ना, ब्लड बँक सारकी ना, नाजाल्यार फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हळ्यार एक फुटपाथ ना, डायरेक्टली बस स्टँडाच्यान एक सर्वसामान्या खातीर हॉस्पिटल केल्लें आहा. हें थंयच्यान जर हांगा येतलो जाल्यार डायरेक्ट फुटपाथाचेर येवपाक मेळना. सो ऑल दीस फॅसिलिटीज आसूंक जाय आनी ताचे खातीर आनी एक आमी मिटींग PWD कडेन करतले. One maybe to have a grade separator, to have a dedicated entry and exit from the hospital, have better services like rickshaw stand, motorcycle pilot stand, थंय तांकां शेड आसूंक जाय. हें सगळें करपाक आमी ट्राय करतले. सो ताजे खातीर आनी एक मिटींग घेतली आनी मे बी मंत्र्याकूय हांव मेळटलो. पूण आज आमकां अशें दिसता की एक म्हणल्यार आमी कोर्टाचें अभिनंदन करता की गोंयान अजून न्याय म्हणटा तो सर्वसामान्याक मेळूंक शकता. सरकार कितलोय न्हिदलो आनी सरकाराचो कितलोय मोद नंबरा खातीर वाडलो जाल्यार मोद जिरोवपाक कोर्ट आसा. हें आज आमकां नागरिकाक एक कॉन्सोलेशन मेळटा आनी म्हाका दिसता तें बरें. न्याय आज मेळिल्लो आहा. तर हे सरकार आसा ते कोर्टाक भिता अशें दिसता तुका? कोर्टाक भिता जाल्यार हांव नकळो, पूण कोर्टाक भिना जाल्यार सरकार कितें 4 पिलर्स आसात. तातूंत एक पिलर सरकार, एक पिलर कोर्ट, एक पिलर तुमी. तर सगळ्यांनी एकमेकांक भिवूंक जाय आनी जर भिना जाल्यार मागीर एक कोण तरी खंय तरी भलतेच कडेन पावता. मिटींग कितले म्हणल्यार घेतली? 1-2 हियरींग जालें आतां. हें जावन ही ऑर्डर आयली. ऑर्डर आतां म्हणटा की 20 एप्रील मेरेन सरकारान कॉम्प्लायन्स फायल करूंक जाय, 30 मे मेरेन हें हॉस्पिटल कंप्लीट जावंक जाय. सो जी वस्त आमी बोवाळ मारून जाली ना एसेंब्लीन आनी रस्त्यार, ती वस्त कोर्टान वचून आमकां आमी जाल्ली आहा. आनी ही फक्त फातोर्डा खातीर जैत न्ही, हें सगळें सावथ गोंयचे जनते खातीर जैत. पहिली विजीट मारलेली आनी आतां विजीट मारला तेजेर कितें डिफरन्स आहा? डिफरन्स सांग दोतोर बोरकार सांगता भशेन अशें दिसता की रिक्रुटमेंटा खातीर स्टेप्स घेतिल्ले आसा. अदरवायज डिफरन्स तशें म्हणलें कांय ना, कित्याक दे फील दॅट दे आर इक्विप्ड. Certain other things which are required, which we feel are in addition, we will have one more meeting with them. We will say that this is required. तांचे स्टँडर्डा प्रमाणे एसेन्शियल आनी डिझायरेबल. आमच्या कोतान गोवा स्टँडर्ड शूड ऑलवेज बी हाय. आमचो मंत्री बाब विश्वजीत राणे स्पीक्स अबाउट द गोवा मॉडल ऑफ हेल्थ.
which he says is better than any model of health. So I think everything is essential here. ह्या मॉडेला खातीर हांगा दोतोरां आनी जे स्टाफ आसा हांकां गाळी खावपा पडटा न्हू. दोतोरांक स्टाफांक गाळी खावंक पडटा, गाळी मारपी गोंयकार आसता, गाळी घेवपी गोंयकार आसता. आमी सगळ्यांनी पळोवंक जाय की आमी फायनली गोंय एक बरें प्रदेश आसूंक जाय आनी सगळे सावथीन ते भशेन फॅसिलिटी दिली जाल्यार दोतोरांक सुद्दां त्रास जायना. ना फॅसिलिटी दिवंक जाय रे. दोतोर काय करतात एक एक इव्होल्युशन पळय. फॅसिलिटी मेळना म्हणून आमी रस्त्यार गेले, आमी रस्तो रोखो केल्लो एकदां. फॅसिलिटी आनी हॉस्पिटल येवचें म्हणून लोकांनी जमीन दिली चण्याच्या कोताक. जॉब मेळटले म्हणून जॉब हांकां दिले ना, ताजेर परतो बोवाळ केलो. सो आज कितें जाला की रुलींग गव्हर्मेंटा बरोबर 33 नंबर आहा. सो तांकां दिसता तूं कितें करतलो, एक असेंब्ली येतली उलयतलो मागीर 6 म्हयने न्हिदूंक वतलो. सो अशें न्हिदूंक खंयचोच इशू जो सरकार एड्रेस करना तो कोर्टांतल्यान एड्रेस करूंक मेळटा हें आमी एक दिशा दाखयल्ली आहा आनी हाजे फुडें दुसरे इश्यूज आमी कोर्टांत व्हरचे पडटले.